FEBची मिटींग जाली. सो 7 प्रोजेक्ट क्लियरन्सी वगैरे मेळ्ळा म्हणून कळटा. IPBतल्या मिटिंगेक ऑलवेज जे प्रायवेट सेक्टर आनी इंडस्ट्रियल सेक्टर हाज्यातले प्रोजेक्ट जे आसा ते सँक्शनिंगा खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा कडेन येता. राज्यांत इन्व्हेस्टमेंट येवची आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावची हो मूळ उद्देश इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो आसा. आनी ताकाच लागून आयज ऑलमोस्ट एक 7 ते 8 प्रोजेक्ट हे क्लियर केले. आनी 7 ते 8 प्रोजेक्ट क्लियर करता आसतना 3 प्रोजेक्ट जे आशिल्ले ते प्रायवेट जागेंतले आशिल्ले. 4 प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लँड जो आसा ही गव्हर्मेंटाची लँड मारल्या आनी तातूंतल्यान तांकां लँड दिवपाचें एग्री जालां. म्हाका दिसता सगळे प्रोजेक्ट तशे ग्रीन प्रोजेक्ट आसा आनी इट इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग प्रोजेक्ट फॉर द स्टेटीच्या भुरग्यां खातीर. CM आणि एक ऑर्डर काडल्या चॅरमॅनशीप जी कला अकादमी. टायम बींग जेन्ना आर्ट कल्चरचो कोण मिनिस्ट्री म्हाज्या कडेन आहा आय एम द चॅरमॅन. आणि कावन्सील तांचे जावना बरीच वर्सां जाली. कावन्सील कावन्सिलूय जातले.